दिता आज वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार म्हणून म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज नॅशनल गेम्साचे वुमन फुटबॉल मॅचीस आज इनॉग्रेट जाली, आज सुरवात जाली. पयली मॅच हांगा मणिपूर आनी झारखंडा भितर चालू आसा आनी खूब बरें दिसता. फुटबॉल आनी गोंयकार हे दोन एक विभिन्न भाग ना अशें, म्हणजे एकूच अशें आमी मानतात आनी आमी सदांच मानता की आमी जगतात फुटबॉला खातीर अशें स्पोर्ट्सान आमी सदांच मानतात आनी त्यो स्पोर्टिंग मॅचीस आज हांगा जाता तिलक मैदानाचेर. हांव सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक प्रमोद सावंत सराक की नॅशनल गेम्स आमकां हांगा हाडल्यो म्हणून. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा की आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जाणें आपणें पर्सनल सुपरविजन म्हणून प्रत्येक ग्रावंडार बारीकांतलो बारीक डिटेल पळोवन आज तांणी आज हो ग्रावंड आज रेडी केला. हांगाच न्ही जाल्यार श्यामाप्रसाद मुखर्जी आसत, नाल्यार बांबोळीचो ग्रावंड आसत, नाल्यार बेणावलीचो ग्रावंड आसत, फातोर्डा ग्रावंड आसत, हे सगळे पर्सनली सुपरवायज करून आज आमकां हो तुमी ग्रावंड पळया. तिलक मैदान हरशींच सुंदर आशिल्लो, तो आतां इतलो सुंदर जाला की आज खूब बरें दिसता. आनी ही सगळ्यांत मोठी संदी आमच्या मुरगांवच्या लोकांक गोंयकारांक पळोवपा खातीर आज वुमन फुटबॉल आज जी बायलां वुमन फुटबॉलर जावपाक सोदता जाल्यार तांकां उत्सुकता आसा, तांणी आज पळोवपाक शकता. ही खंय तरी फुडली आमची इंडियन टिमीची प्लेयर्स आसतली आनी त्या खातीर आज जेन्ना ह्यो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुरवात जाता म्हाका खूब उमेद दिसता. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जाणें कालूच नॅशनल गेम्साचें ऑफिशियल इनॉग्रेशन केलें की तांणी गोंयचेर आमच्या सरकाराचेर विश्वास दाखयलो आनी ह्यो नॅशनल गेम्स आमकां गोंयांत हाडपाची संद दिली. आनी आज आमी पळयतात की जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा, जी एक अंडर खेलो इंडिया दरा फीट इंडिया दरा की आमचे स्पोर्ट्समॅन जे आसा ते खूब फुडें पावपाक जाय म्हणून तांचे खातीर जाता तितली सवलत तांणी आज पुराय केल्या. आनी कालूच जेन्ना आमी पळयताले की म्हणजे 800 कोटीचे स्पोर्ट्स बजेट आशिल्लें तें आज 2,500 कोटीचेर व्हेलां. म्हणजे कितलो स्पोर्ट्सार स्ट्रेस केला आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान दिसता. आनी काल आनी बरें तांणी एक डिक्लेअर केलें की 2013 जी यूथ ऑलिम्पिक्स जावपा आसा नाल्यार 2036 जी ऑलिम्पिक्स जावपा आसा ताजे खातीर दोनूय ह्यो होस्ट करपा खातीर इंडिया इज रेडी म्हूण ताणें आज सांगलें. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा की आज आमचो सगळो भारत देश आज आमी इवन एशियन गेम्स पळय जाल्यो तातूंत आमी पसून पळयलां की अरावंड 107 मेडलां आमच्या कंटिंजंटाक मेळ्ळी. हे सगळें दाखोवन दिता की आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर रायट दिशेन आमकां सगळ्यांक व्हरता आनी त्या खातीर आज जेन्ना ह्यो मॅचीस हांगा जाता तेन्ना खूब उमेद दिसता.